एक्चुअली अजून पर्यंत गोंयकारांक आनी बाकीच्या लोकांक अजून पर्यंत कितें तो एक्सप्लेन केलो ना गव्हर्मेंटान. तो आयज पळोवपाक गेलो जाल्यार ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन आसा, हेज्या अंडर ही एक डेन्मार्काची कंपनी आसा आनी डेन्मार्कासून तेंच्यांनी इंडियेक एक चेन्नई बेस्ड कंपनी आसा, तांकां तेंच्यांनी ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा कितें गोंयचे तशेंच इंडियेचे बाकीचे जे बिचीस आसा ते अंडर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनच्या अंडर हाडचे म्हणून. सो आयज तेजे भितरलो एक बीच तेंच्यांनी गोंयान बायणा बीच खंय तरी आयडेंटिफाय केलेलो आसा आनी बायणा बिचाचेर ते टेंडरिंग करपाक सोदता वीच वील कम अंडर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन. सो आमी जेन्ना ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जावप म्हटल्यार इट इज ऑलमोस्ट एक टायप्स ऑफ प्रायवेटायझेशन. सो गव्हर्मेंटान ताका नांव दिल्लें आसा ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन, म्हटल्यार तो एक्चुअली प्रायवेटायज जातलो. आतां जशें आमी बाकी कडेन पळयता पळय जे एअरपोर्ट आमचे प्रायवेटायज जाता, रेल्वे प्रायवेटायज जाता, आमचो मुर्मागांवचो पोर्ट ऑलमोस्ट प्रायवेटायज जाल्लो आसा अडानीक आनी जिंदालाच्या हातीन दिवन. सो अशे जे प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा, सिमिलर प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू फ्लॅग म्हणटा तो जेन्ना बायणा बिचाचेर येतलो तेन्ना हो प्रायवेटायज आसतलो. आमकां गोंयकारांक ते बिचाचेर वचपाक मेळपाना, एंट्री मेळपाना. आमी सुद्दां जर थंयसर एंट्री करतले जाल्यार आमकां पे करून एंट्री करचें पडटलें. थंय दर्यान जर न्हांवपाक वयतले आमी जाल्यार न्हांवपाक सुद्दां आमकां पे करचें पडटलें. थंयसरल्या रेस्टॉरंटान वयतलो जाल्यार रेस्टॉरंटात खावपाचें सोडून रेस्टॉरंटान भितर वचपाक पे करचो पडटलो. टॉयलेट यूज करपाक पे, म्हळ्यार थंयसर कितेंच म्हणटा तें फ्री आसपाना, सगळें पेड आसतलें. आनी थंयसर जेन्ना तूं गाडी घेवन येता थंय पार्किंग सुद्दां जें करतलो तूं तें सुद्दां पेड पार्किंग आसतलें. आनी आख्ख्या बिचाचेर ते फेन्सिंग करतले, व्हडली व्हडली दुरीग काडटले आनी लोकांक थंयसर भितर म्हणटा ती एंट्री आसपाना आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर दितले आनी कॉन्ट्रॅक्टर ते फूल मेंटेन करतलो. आनी तुमी जाणा जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर मेंटेन करतलो जाल्यार तेजे अंडर तो आपलो जाता इतलो फायदो करपाक लागून तो लोकां कडसून पयशे रिकवर करपाक लागून येतलो. हेज्या भितर जर कोण जर मेजर सफरर आसतले जाल्यार ते थंयसरले आमचे स्थानीक फिशरमॅन, जे लोकल फिशरमॅन थंयसर आपलो धंदो करता, पोट भरता, आपली फॅमिली पोसता, ते फिशरमॅन थंयसर काबारतले. कित्याक फिशरमॅनाक आपली स्वताची बोट बिचाचेर हाडपाक मेळपाना, तांकां थंयसर ते एरियेन बायणा बिचाचेर फिशींग करपाक मेळपाना आनी तेच्या लागून तेंचो आख्खो धंदो काबार जातलो. तेंची जी फिशरमॅनाची घरां आसा, वॉर्ड नंबर आमचे 7, 8, 9 हे तिनूय वॉर्डाक हे लागता, म्हळ्यार आमचे देस्तेरो टू कोनशेर पर्यंत. जाल्यार थंयसरले जे लोक आसा तेंची घरां जी आसा थंयसर ती घरां थंयसर नांव दिलां ब्लू फ्लॅग. बट हे ब्लू फ्लॅग म्हटल्यार इट इज वन टायप ऑफ प्रायवेटायझेशन. म्हळ्यार थंयसर टोटल बीच आसा तो परत प्रायवेटायज जातलो. आमकां आनी तुमकां सुद्दां थंयसर आमकां वचपाक मेळपाना. सो तेज्या लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो जो बायणा बिचाचो प्रोजेक्ट केल्लो आसा तो तेंच्यांनी कॅन्सल करचो. कित्याक आयज मिरामार सारकें थंयसर फिशरमॅन ना त्या एरियेन, थंयसर काय बोटीचो फिशरमॅनाचें काम ना, तेंचें काम चलता ते करंजाले आनी तालिगांव ते सायडीक. थंयसर कसले घरां ना, तरी पासून त्या लोकांनी व्हडल्या व्हडल्या गोंयचे आमचे जे एनवायरमेंटिस्ट आसा तेंच्यांनी थंयसर ओपोज केल्लो आसा. जेन्ना मिरामार सारकें ओपोज केल्लो आसा आमी बायणा बिचाचेरूय हे दिवपाक येवपाचें ना. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें तेंच्यांनी जे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर जो फर्स्ट फेज तेंच्यांनी कंप्लीट केल्लो आसा तो सेकंड फेज तेंच्यांनी 2 वर्सां पयलीं कंप्लीट जावंक आसलो, अजून पर्यंत स्टार्ट करुना. तो सेकंड फेज स्टार्ट करून थंयसर ब्युटिफिकेशन करून बायणा बिचाचेर लोकांक हेजो बेनिफीट दिवपाचो, न्यू हे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाच्या अंडर दिवपाचो हे आमचो डिमांड आसा. वॉर्ड नंबर 8चे कावन्सिलर आसा, वॉर्ड नंबर 9चे कावन्सिलर आसा, तशेंच आमचे सगळे 7 नंबर 8 नंबराचे सगळे आमी लोक वांगडा रावन थंयसर ओपोज करतले आनी थंयसर आमी ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनचो बीच जो ते करपाक सोदता ते कशें करपाक दिवपाना हेज्या लागून आमी सगळे एकठांय जावन थंयसर ओपोज करतले.